हॅलो हॅलो सगळे गोंयकारांक हॅलो. तर आयची रेसिपी आसा तिसरेची कडी. तिसरेची कडी करूया तोरा घालून. ताजे तोरा तोडून घेऊया. हे आता इंग्लंडात ताजे तोर मेळा म्हणटा नशीब भाई. आता तिसरे तर हांगा मेळना म्हणून हांवें खुबे घेतला. तर गोंयांत तुमकां तिसरे ध्येय म्हणून मेळटले. हांगा मातशें लिमिटेड ऑप्शन आहा. हेतून ते एक शिपी तोडून घेता म्हणल्यार अर्दो अर्दो केल्यार बी जाता, 40% 60% केल्यार बी जाता. तिसरेचे शिपी जर घालत जाल्यार एक्स्ट्रा टेस्ट येता. ही तांबडी मिरसांग, अर्दो नाल्ल ग्रेट केल्ले आसा. हांव मसालो तयार करून ही काळी मिरी, सुकी कोथमीर, हळदी पिठो, इल्लें उदक घालून ताका धबधबीत वांटून घेवया आमी. बरें फायन पेस्ट जावपा जाय. हे आमचे मसालो तयार जाल्ले आसा. पळयात कितले धबधबी आनी बरें दाट आहा. आनी हातून जितले मसाला ते उदक घालून सारखे कसून काडया आमी. सारखे काय वेस्ट जावपा जायना. हे सांगो, मस्को सांगो कसं कातरपाचें ते पळोवन घेयात. खुबशे लोकांक येता, थोड्या लोकांक येना बाबा. ते करून दाखोवचें पडटा सारकें. हे पळय हे भाशेन ताका चलोवपाचें. सगळेच जाणांक येना न्ही सिस्टम ते म्हणून व्हिडिओ करचे पडटा सारखे. हे आमचे मस्को सांगो तयार जाल्ले आसा. आता तोरा सोलून घेवया. सोलून हे भाशेन कातरून घेतला हांवें. एक पियो घेतला हांवें. एक कांदो घेवन हे भाशेन ताका चॉप करून घेवया. चॉप करपाचें सिस्टम पळोवन घ्या कशें आहा तें. एकदम इजी. हे हॉटेल स्टायलान आमी अशें चॉप करून घेता. फटाफट काम जाता आमचें. पियाव चॉप जाल्ले आसा. 2 हरवी मिरसांग घेतलेली आसा. तुमकां तिखसाण जाय जाल्यार तुमी 4 घेयात. हे भाशेन कातरून घेवपाचे. आनी हे बटाटे सोलून कट करून घेवपाचे. आता आमचे हे मातयेचे आयदन घेतला हांवें. हे बरें हांडी बरें गरम जाले उपरांत एक 4 टेबल स्पून तितून तेल घालपाचें. तेल घालून जाले उपरांत कांदो घालता आनी ताका मातशें भाजून घेता. ब्रावन करपाचें ना, गोल्डन ब्रावन बी करपाचें ना. हेका फक्त बरें पिंक अशें दवरपाचें. आतां हांव घालता तिसरे घालून फक्त 2 मिनटां ताका गुणोवपाचें फ्लेवराक लागून पुरो. आनी धाकण लावन बरें 2 मिनटां ताका गुणोवपाचें, शिजोवन घेवपाचें. व्हिडिओ जर आवडीत लायक आनी सबस्क्रायब करात. आनी जाता जाल्यार तुमच्या फ्रेंड सर्कलान बीन फॉरवर्ड करात. बरें 2 मिनटां जाल्ले आसा. आतां हांव मसालो घालता. बरें मिक्स करून घ्या ताका. आनी हे बटाटे आतां घालया आमी. वांगडा तोरांय घालया. सांगो घातल्या आतां. बटाटे, तोरा आनी मस्को शेंगो घालून ताका आतां शिजोवन घेवया आमी. तोरा आनी बटाटे शिजसर आमकां कडी शिजोवपाची आसा. एक फावटी आमचे बटाटे सॉफ्ट जाले, नरम जाले, त्याचे मतलब आमची कडी तयार जाले. इल्लो उदक घालून घेयात. चडू घालनाकात. बरें धबधबीत जावपा जाय कडी. चड पातळ जाल्यार मजा येवपाना खावपाक. आनी तुमचे टेस्टा हिसपान इल्लें मीठ घालून घेयात. इतलेशे कडयेक 4 ग्राम लागता मीठ. ओली मिरसांग घातला चिरलेले. वास बरो येवपा लागला. घर भरून वास येवपा लागला. बरो सुंदर वास येवपा लागला. हे आमचे कडी आता तयार जाल्ले आसा.